कोंकणींतल्यान शाळा सुरू करपाची मागणी ज्यो शिक्षणीक संस्था करतले तांकां अनुदान दिवन देवनागरी कोंकणींतल्यान शाळा सुरू करतले तशेंच मराठी शाळा बंद जावच्यो ना हाची जतनाय घेतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। नव्या शिक्षणीक धोरणा प्रमाण शाळेच्या वेळेत सुदारणा करपाचें काम सुरू आसा। 1200 वरां ही फकत शिकोवपा खातीर न्हय जाल्यार ती शिकपा खातीरूय आसा अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलें। आमदार कार्लूस फेरेरा आनी विजयान ह्या विशीं प्रश्न विचारिल्लो। शिक्षणीक भार उणो करपाचेर आमचो लक्ष आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें। सरकारी आनी अनुदानीत शाळांच्या मुळाव्या सुविधांनी सुदारणा करप सुरू आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। जिंदाल, अदानी, वेदांता, जुवारी एग्रो हांच्या सयत 26 कंपनी गोंय सरकाराक वट्ट 178.35 कोटी रुपयाचो ग्रीन कर फारीक करपाचो आसा। जिंदालाची JSW कंपनी सगळ्यांत चड म्हटल्यार वट्ट 48.90 कोटी रुपया गोंय सरकाराक रीण फारीक करपाची आसा अशी धक्कादायक म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान उक्ताडार आयली। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी हो प्रश्न विधानसभेत उपराशिल्लो। गोंयांत कोळसो आनी पेट्रोलियमाच्या येरादारीक लागून पर्यावरणाचेर परिणाम जाता देखून पर्रीकार सरकारान 2012 वर्सा अशी उत्पादनाची येरादारी करपी कंपनी कडल्यान ग्रीन टॅक्स घेवपाचो निर्णय घेतिल्लो। उपरांत 2013 सालांत हो कायदो लागू केल्लो। कायदे प्रमाण सुरवातीच्या 2 वर्सांत सगळ्या कंपनींनी हो कर भरिल्लो। ताका लागून सरकाराची येणावळूय वाडली। राज्यांत बेघर आशिल्ल्या लोकांक मजत करपा खातीर ज्यो घर येवजण्यो आसात त्यो एकठांय करात अशें लक्षवेधी सुचोवणेक आमदार निलेश काब्रालान मांडिल्ले। ताका जाप दितना समाज कल्याण खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले की अटल आसराच्या सुमार 65% लावार्थ्यांनी दुसऱ्या हप्त्याचो लाव घेवंक ना। अंदूच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी परस आनीक 25 कोटींची गरज पडटली अशें सुभाषाचें म्हणणें। घर ही फकत मुळावी गरज न्हय जाल्यार भारताच्या संविधानान दिल्लो मुळावो हक्क आसा। लोकांक स्वाभिमानान जगपाची सुविधा दिवप हें सरकाराचें कर्तव्य जावन आशिल्ल्याचें विरोधी पक्ष फुडारी युरीन सांगलें। काणकोण आनी मांद्र्या अटल आसरा येवजणेचेर 1800 अर्ज प्रलंबीत आसा। ह्या येवजणे वरवीं गोंयच्या लोकांची फकाणां जाल्यात अशें आमदार विजय सरदेसाय हाणें लक्षवेधी सुचोवणे वेळार उलयले। गोंयभरची सगळीं पुलीस स्टेशनां आतां हाचे फुडें सायबर गुन्यांव फांट्याच्या मजतीन ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचेर जावपी फ्रॉडाच्यो केशी नोंद करतले अशी सुचोवणी पुलीस महासंचालक हाणें महासंचालकाक दिल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। तशेंच गोंयकारांक कसल्याच फटवणुकीक बळी पडूंक नाकात अशें आव्हानूय गोंयकारांक ह्या वेळार केलें। ह्या विशीं आमदार निलेश काब्राल हाणें लक्षवेधी सुचोवणी मागिल्ली तेन्ना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अशें आवाहन केलें। गोंयभरची सगळीं पुलीस स्टेशनां आतां हाचे फुडें सायबर गुन्यांव फांट्याच्या मजतीन ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचेर जावपी फ्रॉडाच्यो केशी नोंद करतले अशी सुचोवणी पुलीस महासंचालकाक दिल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। गोंयकारांक कसल्याच फटवणुकीक बळी पडूं नाकात अशें आवाहनूय ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान केलें। ह्या विशीं आमदार निलेश काब्राल हांणी लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली त्या वेळार मुखेलमंत्र्यान अशें आवाहन केलें। सोलर इलेक्ट्रिक हायब्रीड फेरीबोट दिल्ल्या स्पेसिफिकेशन प्रमाण बांदूंक नाशिल्ल्यान ती 59 लाख पेमेंट आडून दवरला अशें अंतर्गत उदका मार्ग मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें। ही फेरीबोट विकपाचे यत्न आसा अशें ताणें सांगलें। सोलर फेरीबोटीचो वापर जो आसा तो 3 वर्सां जालीं करूंक ना। प्रकल्पात व्हड घोटाळो आसा अशें तांच्यांनी ह्या वेळार सांगलें। ह्या संबंधी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवान प्रश्न विचारिल्लो। प्रकल्पाचो गैरवापर केल्ल्याचें ताचें म्हणणें। तशेंच बेती फेरी 10 वर्सां पोरणी आशिल्ल्यान खर्च चड आयला अशें मंत्री सुभाषान ह्या वेळार सांगलें। बेतीच्या फेरीच्या मेंटेनन्सा खातीर 1.10 कोटी खर्च केला त्या परस नवी फेरी घेवपाक जाताली असो प्रश्न युरी आलेमांवान विधानसभेत विचारिल्लो। गोंयांत उजो लागपाच्या घडणुकांनी सध्या वाड जाल्या। दाग फोंड्या हांगासर प्रेमानंद नायकाच्या घराक उजो लागलो। हो उजो शॉर्ट सर्किटाक लागून लागिल्ल्याचो अदमास आसा। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून हो उजो नियंत्रणांत हाडलो। सुमार 3.50
लाखाचे लुकसाण जाल्ल्याचे ह्या वेळार कळटा। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटा क्षणी नगराध्यक्ष आनंद नायकान घडणूक थळाचेर वचून ही पळोवणी केली आनी आर्थीक मजत दिवपाची घोशणाय केली। तांकां आश्वासन दिलें तशेंच तांकां आपली सहानुभूती लेगीत दिली। मये मतदारसंघात परते वीज बंद पडपाच्यो घडणुको वाडल्यात। खासा करून चोडणा वाठाराचे खोलीम सब स्टेशनांतल्यान वीज पुरवण जाता हाचेर आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें विधानसभेत प्रश्न विचारिल्लो। हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर गरजेची अशी सुदारणा करपाचें काम खात्या वतीन हातांत घेतिल्ल्याची जाप वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान ह्या वेळार दिली। मये मतदारसंघात परती वीज बंद पडपाच्यो घडणुको वाडत आसा। चड करून चोडणा ह्या वाठारांत खोर्लीम सब स्टेशनांतल्यान वीज पुरवण जाता थंय वीज परतून वचपाची घडणुको वाडत आसा हाचेर आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें विधानसभेत प्रश्न विचारिल्लो। हो विजेचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर सुदारणा करपाचें काम खात्या वतीन हातीन घेतिल्ल्याची म्हायती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिली। म्हापशेच्या कदंबा स्टँडाचेर आशिल्ल्या म्हायती तंत्रज्ञान खात्याचे कर्मचारी सुटयेर गेल्ल्यान बोवाळ जाला। ह्या खात्यान काम करपी 8 कर्मचाऱ्यांतले फक्त 3 कर्मचारी खात्यांत हजर आशिल्ले। देखून आपल्या कामा खातीर आयिल्ल्या लोकांक वरांची वरां लायनीक रावपाक पडिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायली। कोलवाळे जेलीत वाडपी ड्रग्साच्या घडणुकांक लागून तिडक उक्तायिल्ली आसा। तशेंच गोंयांत वाडपी ड्रग्साच्या प्रकरणाक लागून गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था हाती भायर वचत चल्ल्या। देखून हो प्रश्न विधानसभेत मांडटले। तशेंच कोलवाळे जेलीत आनीकूय गार्डां सयत CCTV कॅमेरा बसोवपाची मागणी करतले अशें कलांगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगला। टेमवाडो मोरजे दर्यादेगेर येवपी पार्किंग प्रकल्पाक शेक धनियांनी आनी टॅक्सीकारांनी तेंको दिलो। ह्या प्रकल्पाक लागून खंय थळाव्यांचो प्रश्न सुटावो जातलो। तशेंच वेवसायांत वाडूय जातली। देखून भायल्या लोकांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध करचो न्हय अशें तांचें म्हणणें आसा। दाग फोण्या हांगासर प्रेमानंद नायकाच्या घराक शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागपाची घडणूक घडली। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो। सुमार 3:50
लाखांचे लुकसाण जालेले आसा। सुदैवान कसली जीवित हानी जावंक ना। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटकीच नगराध्यक्ष आनंद नायकान घडणूक थळाचेर वचून ही पळोवणी केली आनी आर्थीक मजत तांकां करपाचें आश्वासन दिलें। दाग फोंडे हांगासर प्रेमानंद नायकाच्या घराक शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याची बातमी कळटा। ह्या शॉर्ट सर्किटाक लागून सुमार 3 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। सुदैवान कसली जीवित हानी जावंक ना। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटकीच नगराध्यक्ष आनंद नायकान ह्या घडणूक थळाचेर धांव मारली आनी तांकां आर्थीक मजत करपाचें तांकां आश्वासन दिलेलें आसा आनी तांकां सहानुभूती दिली। फाटले कितलेशेच तेंप जाले फातोर्डेच्या ओशिया कॉम्प्लेक्सांतले लिफ्ट जे आसा ते बंद आसा। ह्या खाजगी इमारतींत जायते सरकारी कार्यालय लेगीत आशिल्ल्यान हांगासर यो वच करपी लोकांची आतां गैरसोय जावपाक लागला। खरें म्हटल्यार ह्या बिल्डिंगेंत यो वच करपी लोकांक बरी सुविधा मेळची ह्या हेतान सरकारान हालींच लिफ्ट बसयल्ली। सोमारा सकाळीं ह्या लिफ्टान कांय जाण आडकून पडले। हातूंत कसली वायट घडणूक घडली जाल्यार ताका जापसालदार कोण? आमी टॅक्स फारीक करनात काय कितें असो प्रश्न सध्या थंय लोक उप्रासपाक लागल्या। सरकारान हाची दखल घेवन बेगोबेग उपाय काडचो म्हणून मागणी जावपाक लागल्या। ओशिया कमर्शियल कॉम्प्लेक्सात सध्या लिफ्टीचो बरोच प्रॉब्लेम जावपाक लागला। फाटींच ही लिफ्ट बसयल्ली मात्र ही लिफ्ट परत परत बंद पडिल्ल्यान लोकांनी नाराजी उक्तायल्ली आसा। कुंकळ्ळी सोसेदाद जमिनीचेर बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ली चायना वॉल वादान अडकल्या। सोसेदाद जमिनीचेर अतिक्रमण करून हे कंपाऊंड वॉल बांदिल्ले। ह्या विशीं कुंकळ्ळी नगरपालिकेत कागाळूय केल्ली। तशेंच मार्च 2023च्या शियाळी अधिवेशनांत लेगीत आमदार युरी आलेमावान हो विशय मांडून हाचेर सखोल चवकशी आनी कारवाय करपाचें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्लें। 2 वर्सां जावन गेलीं, आजून लेगीत कसलीच दखल घेवंक नाशिल्ल्याचें दिसून येतकीच परतून एक फावट थळाव्यांनी हो विशय लावन धरला। देखून आतां तरी सरकारान हाची दखल घेवन वीज खात्यानूय गांभीर्यान लक्ष घालून कारवाय करपाची मागणी थळावो अविराज देसाय हाणें केल्या। हो पळयात नुस्त्याची शिकार करपी सीबर्ड पक्षी जो सध्या मडगांव रान खात्याच्या पांजऱ्यात आसा। पांजऱ्यात ह्या सीबर्डाचो रुबाब जरी राजबंडा दिश्टी पडला आसतले तर बाबडो हो जखमी आसा। जरी ह्या सीबर्डाचो रुबाब जो आसा तो सध्या राजबिंडा कसो दिसता मात्र तरी तेची सध्या भलायकी अस्थिर आसा। दवरलेचो पंच हरकुलानो नियासोक शेतान काम करता आसतना हो सीबर्ड दिश्टी पडलो। हो सीबर्ड पक्षी उडपा खातीर धडपड करतालो, ताका लागून पक्षाची भलायकी अस्थिर आशिल्ल्याचे पंच हरकुलानोन हाका कळ्ळें आनी जखमी सीबर्डाक ताणें मडगांवच्या रान खात्यांत दाखल केलें। रान कर्मचारी अवीत हाणें ह्या पक्षाक सध्या सुरक्षीत पांजऱ्यांत दवरला। योग्य तपासणी करून पक्षाची भलायकी सुदारतकीच ताका मेकळे करतले अशें रान कर्मचारी अवितान सांगलें। गोंयांतल्या वेगवेगळ्या पंचायत वाठारांनी 12 जून 2025 मेरेन बेकायदो बांदकामां आनी अतिक्रमणांची नोंद जाल्या। ह्या विशीं पंचायती वतीन पळोवणी सुरू आसा। कांय बांदकामांक नोटीस जारी केल्या। आतां मेरेन तातूंतली 43 बांदकामां मोडपाचो आदेश दिला अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन विधानसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या। ह्या विशीं आमदार निलेश काब्रालान अतारांकीत प्रश्न विचारिल्लो। बेकायदेशीर बांदकामां आनी अतिक्रमणांची नोंद बार्देस, साश्टी, तिसवाडी, फोंडे, धारबांदोडा, काणकोण, मुरगांव, देवचले आनी सत्तरी सारक्या म्हालांनी बेकायदा बांदकामां तशेंच अतिक्रमणांची नोंद जाल्या। बार्देस म्हालांत 1218 बेकायदेशीर बांदकामां आनी अतिक्रमणांची नोंद जाला। साश्टी म्हालांत 294 बेकायदा बांदकामांची नोंद जाला। उपरांत तिसवाडी 239, फोंडा 1323, धारबांदोडा 130, काणकोण 69, मुरगांवां 43, दिवचले 42 जाल्यार सत्तरी म्हालांत एक बेकायद्या बांदकामाची अतिक्रमणाची नोंद जाल्या। गोंयच्या शेतकारांनी सुमार 10,000 हेक्टर शेत जमीन सेंद्रीय शेती खाली लागवड केलेली आसा।
राज्यातल्या सुमार 12,500 शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय पद्धतीन शेत लागवड करून आतामेरेन वट्ट 24,459 टन पीक घेतला। सेंद्रिय शेत लागवडीक उर्बा दिवपा खातीर 500 सेंद्रिय क्लस्टर तयार केल्यात म्हणून शेतकी मंत्री रवी नायक हाणें आमदार दिगंबर कामत हाणें विचारिल्ल्या प्रश्नाक लेखी जाप दिताना सांगले। गोंयच्या 12,685 शेतकऱ्यांनी सुमार 10,000 हेक्टर जमीन सेंद्रिय शेत लागवडी खाला हाडल्या। सेंद्रिय पद्धतीन आतां मेरेन वट्ट 24,459 टन पीक घेतला। सगळ्यात चड सेंद्रिय शेत लागवड काजू बागायतीत जाला। सेंद्रिय शेत लागवडीक उर्बा दिवपा खातीर 500 सेंद्रिय क्लस्टर तयार केल्यात म्हणून शेतकी मंत्री रवी नायक हाणें आमदार दिगंबर कामतीन विचारिल्ल्या प्रश्नाक लेखी जाप दिवन सांगले। वेरेच्या वॉर्ड क्रमांक 4 सध्या कोयराची समस्या उप्रासल्या। थंयच्यान यो वच करपी लोकांक नाकार हात धरून वचचें पडटा। कोयराच्या डब्यांची सुविधा आसून लेगीत लोक जळीमळीक कोयर रस्त्यार हाडून उडयतात। गरवा हो कोयर हांगा थंय पसरयतात। हाचो भलायकेचेर परिणाम जावं येता देखून बेगोबेग हो प्रश्न जाग्यार घालचो म्हणून थळावे मागणी करपाक लागल्या। तातूंत हांगासर भटक्या सुण्यांची संख्या लेगीत वाडपाक लागिल्ली आसा। लोक हांगासर कचरो हाडून उडयता। कितें वस्तू ज्यो खावपा सारक्यो आसता उश्टे खरकटे हाडून उडयल्ल्या कारणान हांगासर भटकी कुत्री सुद्दां येवपाक लागल्या। हाचो त्रास थळाव्यांक जावपाक लागला। आसोळडा कोणाच्या तरी घराक फ्रिजाक उजो लागपाची घडणूक घडली। उजो लागताच कुडचडे उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर पावन हो उजो पालोवपाचो यत्न केलो। सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना, पण सुमार 20,000चे लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। फ्रिजाचे शॉर्ट सर्किट जावन ह्या फ्रिजाक उजो लागलो। हो फ्रीज सद्या पळयत जाल्यार ह्या फ्रिजाचो गोबर जालेलो आसा। ह्या शॉर्ट सर्किटाक लागून 20,000चे लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा, मात सुदैवान कसली जिवीत हानी जावंक ना। अहमदनगरच्या पार्नर मालात बेकायदेशीर रितीन सोरो विकपी एका टोळयेचो पर्दाफाश केलो। ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या तिगांक पुलिसांनी अटक केली। वट्ट 2.10 लाखाचो सोरो लेगीत जप्त केलो। हालीसराक खुबशे जाण घुवळी वखदाच्या वेवहारार घुस्पिल्ले दिसून येतात। देखून अशा तरेच्यो कारवायो सध्या FDA चालू आसा। अबकारी खातें लेगीत आपले लक्ष दवरून आसा आनी असल्यो कारवायो करीत आसा। अहमदनगरच्या पार्नर मालात बेकायदेशीर रितीन सोरो विकपी एका टोळयेचो पर्दाफाश केलो आनी ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या 3 जाणांक अटक केली। सुमार 2.10 लाखाचो सोरो लेगीत जप्त केलो। पुणे महाराष्ट्रातल्या खराडी वाठारात पुणे पुलिसांनी धाड घालून कांय घुवळी वखदां जप्त केली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या जाग्यासर पार्टी चलताली। ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या 7 जाणांक पुलिसांनी अटक करून घुवळी वखदां जप्त केली। हातूंत सोऱ्याच्यो बाटल्यो आशिल्ल्यो, त्याच बरोबर घुवळी वखदां, MDMA, ड्रग्स ह्या सारकिल्ले प्रकार पुलिसांनी जप्त केले। घोटणवाडो सालेली 70 भर लोकवस्तीत रातच्या वेळार बिबट्यांचो संचार सध्या दिसून
आयिल्लो आसा। हो बिबटो भोंवताना तो सगळो प्रकार जो आसा बिबटो भोंवतानाचो हो CCTV कॅमेरात कैद जाला। ह्या बिबट्यान कोणाचेरूय हल्लो करच्या पयलीं रान खात्यान सांपळो लावन ताका धरचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्ली आसा। ह्या बिबट्याक लागून सरभोंवतणचें वातावरण भयभीत जाल्लेलें आसा। लोकांच्या मनांत भंय उप्राशिल्लो आसा की रातच्या वेळार जनावरां खावपाक म्हटल्यार पाळीव जनावरां जी आसा ती खावपा खातीर हे बिबटे आसात ते लोकवस्तीत येवपाक लागिल्ले आसा। सध्या गोंयच्या कांय वाठारांनी फोंड्या म्हालांत लेगीत अशा तरेचे बिबटे दिसून आयिल्ले आसा। सत्तरी म्हालांत ही घडणूक आसा। डायबिटीज हे पॅनक्रियाटीक कॅन्सराचें मुखेल लक्षण जावन आसा। चड करून 50 वर्सां पिरायेच्या वयर कोणाक डायबिटीज आसा जाल्यार ती नियंत्रणांत दवरप गरजेचें आसा। गोड पदार्थ जाता तितले टाळप गरजेचें आसा। डायबिटीज जर हाय आसली जाल्यार पॅनक्रियाटीक कॅन्सराचें तें मुखेल लक्षण थारूं येता तेन्ना जतनाय घेवपाची सक्त गरज आसा। तसलीं लक्षणां दिसून आयलीं जाल्यार रोखडेंच दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात। कुचेलीच्या फामाद झरीची आतां सामकी चवथिकाय जाल्या। झरीत मेळत थंय जळीमळी सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी हेर कोयराक लागून झरीचें उदक प्रदूशीत जाल्लेलें आसा। तातूंत भरपूर जळारां सांचून राविल्ल्यान साथीची दुयेंसां पातळपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। ह्या झरीची देखरेख करची म्हणून थळाव्यांनी मागणी केलेली आसा, कारण की ही झर आतां सामकी प्रदूशीत जावपाक लागिल्ली आसा। ही कुचेलीची फामाद झर पूण सध्या तिची अवतिकाय जावपाक लागिल्ली आसा। झरीत मेळत थंय जळी मळी सोऱ्याच्यो बाटल्यो प्लास्टीक आनी हेर कचऱ्याक लागून ही फामाद झर सध्या प्रदूशीत जालेली आसा। भरपूर जळारां सांचून राविल्ल्यान साथीची दुयेंसांय पातळपाची शक्यताय थळाव्यांनी उप्रासल्या। सध्या पार्शे हांगासर पारंपारीक गणपती चित्रशाळेंत गणपती करपाचें काम नेटान चालू आसा। सध्या चवथीक 30 दीस उरिल्ले आसा, म्हणजे 1 म्हयनोभर आसतना सध्या गणपतींच्या कामाक वेग आयिल्लो आसा। पार्शेची ही पारंपारीक गणपती चित्रशाळा जी कितलींशाच वर्सां सावन चिकट मातये पासून हे गणपती तयार करतात, ताका लागून हे मुर्तीकार सध्या गणपतीची मुर्ती करपाक सज्ज जालेले आसा। सध्या रात्रन पाळी दीसभर हे काम करून सध्या मुर्त्यो तयार करपाक आपली कलाकारी जी आसा, आपली कला आपल्या कलाकारीत ओपपाक लागिल्ली आसा। पार्शेची ही पारंपारीक चिकट मातयेची गणपतीची चित्रशाळा सध्या जोरान तांचें काम चालू आसा। मंगळारा नागपंचम आशिल्ल्या कारणांत सध्या चित्रशाळेंनी नागाच्यो ह्यो मुर्त्यो तयार जावपाक लागिल्ली आसा। मंगळारा नागपंचम मनशाक सैम आनी जनावरांच्या सरपटी जिवांचें रक्षण करपा खातीर मनोवपी ही नागपंचम, ताका लागून सध्या नाग बाजारांत आयिल्ले आसा आनी हाची पुजा मंगळारा लोक करतले। नागपंचमी खातीर हे नाग सध्या तयार जालेले आसात। नागाच्यो मुर्त्यो बाजारांत आयिल्ल्यो आमकां दिश्टी पडटा।